तिच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वो विसवूर वोड 1 आनी 7 ते 14 पर्यंत. लूक chapter 14 verse 1 and 7 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर अशें जालें, एका साबाता दिसा फारिजिवांचे कोण एकल्या मुखेल्यांचेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका ताडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलेल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून मनाचे सुवातेर बसनाका, कित्याक तुज्या वोन अदीक मनादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें कुडीक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांकूय आपयल्यात तो थंय येवन म्हणत, तुजी स्वात हाका दी, आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. ह्या पासत कोण तुका जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. हे पोरी तुका आपयला तो येयत तेन्ना ताका अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जाता ताका देव उंच काडटलो. आपणाक आपयल्लो ताकाय जेजून सांगलें, तूं दनपारचें ओ रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टा इश्टिणीक ओ भावा भयणीक ओ सोयऱ्यांक ओ गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपयनाका, कित्याक घडयेक ती तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजें आपोवणें बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबल्यांक, खड्ड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटच तूं भागी जातलोय. पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुजी तुका मुजरी मेळटली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आयज आमकां कितें शिकयता, जेजू कितें आमकां सांगूंक सोदता. तो म्हणटा, जेन्ना आमी कोणाक जेवणाक आपयता, पळय आमी सगळीं आमच्या घरांत जेवणाक आपयता, आमी एक फेस्त करता, आमी एक परब समोर पिता आनी तेन्ना आमी जेवण करता, लोकांक जेवणाक आपयता. जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा जेन्ना आमी कोणाक जेवणाक आपयता म्हणटा फकत तुमच्या सोयऱ्यांक, गिरेस्त मनशांक, जे तुमचे आमीग आसात तांकांच आपयनाका. पूण जेवण दिताना म्हणटा दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोंड्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. भाव भयणीनो, जेजू आमकां कोणाक जेवणाक आपोवंक म्हणटा? दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक. आनी भाव भयणीनो, आमी खरीच भाशेन पळयत पडत जाल्यार जेन्ना आमी व्हडलें फेस्त करता, आमी जेवण दिता, आमी कोणाक आपयता? हांवूच तुमकां अशी खबर सांगता तेन्ना हांव एक दीस एका वेळार अशें जातालें की आमी फकत आमच्या आमिगांक, जे आमी वळखता तांकांच जेवणाक आपयताले. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो आमकां सांगिना की आमच्या आमिगांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक आपय नाका, फकत दुबल्यांक, थोट्यांक, कुड्ड्यांक आपय. पूण तो कितें म्हणटा? आमी जेन्ना जेवण खाता, आमी जेन्ना एक परब समोर पिता, आमी खरेपणी ज्या लोकांक जेवण ना, थोंटी हात, कुड्डी हात, दुबळी हात, तांची आमी चिंता गाय. ओ समजा आमी आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या आमिगांक, आमच्या सोयऱ्यांक आपयलीं जाल्यार तेन्ना आमी खरेपणी तांकां आपोवन आमी सुबेज जेवण करून त्या दुबळ्यांक दिता गाय. आमी जो लोक तांकां आजून जेवण ना,
बुकेन पडल्यान तांची आमी चिंतांक जाय. आनी जेजू म्हणटा आमकां, कितें आमकां सांगूंक सोदता, तो म्हणटा एक दीस जेन्ना तो येतलो तो पळयतलो कशे भाशेन आमी जियेल्या. तो पळयतलो कशे भाशेन आमी आमचें जेवण, आमचें खाण, आमचें पिवण, आमचे कपडे, आमचे दुडू कोणाक आमी सगळे दिल्यात. फकत जो लोक आमकां परतून दिता वो जो लोक आमकां दिवंक पावना, पूण त्या दिसा जेन्ना जेजू येतलो तो आमकां एक इनाम दितलो म्हणून तो आमकां सांगता. आमकां मुजरी मेळटली. भाव भयणीनो, पोंदूच जेवण जातली तेन्ना आमकां मुजरी मेळटली. कितले फावटी आमी चिंता कोणाक बरें करीत जाल्यार ती आमकां बरें करतली. कोणाक आमी जेवण दीत जाल्यार ती आमकां जेवणाक आपयतली. आनी आमी कोत्ता कितें? जें आमी कोत्ता आमी चिंता आतां लोक आमकां कोत्तलो. गिव एंड टेक. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोत्ता मोगान, जेन्ना आमी दिता मोगान, जेन्ना आमी आमचें चिंतिनासतना देवान आपल्या उतरा वरवीं कितें सांगलां तें आमी देवाचो मोग अनुभवला म्हणून वो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता, तेन्ना भाव भयणीनो, सगळें जें देवान आमकां सांगलां आपल्या उतरा वरवीं तें घडून येतलें आनी आमकां आमची मुजरी मेळटली ज्या दिसा जेजू परतून येतलो. आनी तो सुट्टेच्या दिसा येवपाचो आस आनी त्या दिसा आमकां सगळ्यांक मुजरी मेळटली. कित्याक तो म्हणटलो, तुवें म्हाका, तुवें तुज्या पेल्याक, तुज्या शेजाऱ्याक, तुज्या त्या गरीबाक, तुज्या त्या थोंड्याक, तुज्या त्या कुड्ड्याक तुवें तांकां कितें केलें तें तुवें म्हाका केलें. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करून आयज क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. आमी दुसऱ्यांचो पराभोस करून, तांकां बरें दिवन, तांचो कुयदाद करून आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.